नमस्कार. सडेतोड नायक कार्यावळींत तुमकां सगळ्यांक येवकार दिता. आज आमी एक विशेष मुलाखत घेतात. आमचे मदीं आसात आर्ट एंड कल्चर मिनिस्टर, स्पोर्ट्स मिनिस्टर आनी RDAचे मिनिस्टर गोविंदबाब गावडे. गोविंदबाब, तुमी ह्या स्टुडियोन पयलेच खेपे आयल्यात? पयलेच खेपे. हय, म्हाका दिसता सकयल हांवें तुमची मुलाखत घेतल्या. हय. पूण हांगा मुलाखत आमी इल्ली बरी आक्रमक रित्या घेतात आनी तुय बी एक आक्रमक मंत्री. सो आमची ही चर्चा दिलखुलास जावं न्ही, पूण तितलीच आक्रमकय जावं न्ही. डेफिनेट. कारण तूं विधानसभेकूय तुका उलयतना पळयलां, भायरूय तुजें इलेक्शनल स्पीच, तूं एक आक्रमक मंत्री म्हणूनच तुका लोक वळखतात. ही कॉन्ट्रोवर्सी कितें कला अकादमीची? कारण आतां चार्ल्स कोरिया फावंडेशनान ऑब्जेक्शन घेतलां. तांचें ऑब्जेक्शन सदांच आशिल्लें, फकत मदीं ते मातसो तांचो थंड पडिल्लो इतल्या खातीर ते म्हणटाले तांकां तुमी सल्लागार म्हणून घेतकीर सगळे इश्यू सोंपले अशें आमकां दिसतालें. एक गोश्ट आमी सातत्यान हांव चार्ल्स कुरियाक उलयत आयिल्लो आसा. हय. की आज जेंचो जो इंटरफियरन्स जो जाता पळय हय. हे चार्ल्स कुरिया फावंडेशन हे कोण म्हणून सरकाराच्या एंटिटी भितर इन्वॉल्वमेंट दाखयता. हय. हो म्हजो एक तांकां सगळ्यांक एक प्रश्न आसा. चार्ल्स कुरिया ज्या वेळाचेर आमी हो कला अकादमी ज्या वेळाचेर दुरुस्ती करपाक जाय, तेजें स्ट्रेंथनींग करपाक जाय, तेजें रिनोवेशन करपाक जाय, अशे वेळाचेर आमकां एका रिपोर्टाच्या अंतर्गत आमकां सजमलें. त्या वेळाचेर ह्या सगळ्यांक हांवें आपूण हाडिल्लें आशिल्लें. त्या वेळाचेर हेंच्यांनी हांवें म्हाजो प्रॉब्लम तांकां सांगिल्लो आशिल्लो, पण तांच्यांनी सोल्युशन दिवप हें तांचें काम आशिल्लें. कितें प्रॉब्लेम आशिल्लो? प्रॉब्लेम आशिल्लो म्हणल्यारूच जो आमचो ओपन एअर ऑडिटोरियम जो आशिल्लो, आमचो जो स्ट्रेंथनींग जें आशिल्लें, आमचो जो भितर उदक येतालें, ब्लॅक बॉक्स जो आशिल्लो, तातूंत टोटल पावसान इतलें तळें कशें जातालें. ना, हें कला अकादमीचो प्रॉब्लेम पयलींच्यान आसा. हय. आनी हो चार्ल्स कोरियाक तेन्नाय वळखपाक येवनाशिल्लो. बरोबर. कारण तुमी जेन्ना सामके न्हंयचे देगेक बांदतात, उदक भितर येतलें हें स्वाभावीक आशिल्लें. आमकां सुद्दां प्रश्न पडटालो, हो चार्ल्स कोरिया सारक्या आंतरराष्ट्रीय किर्तीच्या आर्किटेक्टाक कित्याक कळना की न्हंयचे देगेर बांदल्यार उदक येतलें भितर? आतां हो प्रश्न हांव सातत्यान उलयत आसा आज. एक गोश्ट कितें आसा, न्हंयचे देगेचेर सुद्दां अशे बरीचशी स्ट्रक्चर्स आसात. बरोबर. पूण हो कला अकादमीचो विशय कितें आसा, जो फावंडेशन जे आसा, ताजी प्लिंथ जी आसा, जो मेन ऑडिटोरियम जो आसा, तेजो अर्दो पोर्शन जो आसा तो बिनीथ द सी लेवल आसा. आनी म्हणून जेन्ना हाय टायड जेन्ना असतात किंवा ज्या वेळाचेर पावस जेन्ना भरमसाट पडटा, कंटिन्यू 7-8-10 दीस जेन्ना पडटा, त्या वेळाचेर उदक भितर येता आनी म्हाका दिसता ऑडिटोरियमाचे 7-8 ज्यो रांगो ज्यो आसात त्यो उदका सकयल वता. आनी एक्चुली त्याच बरोबर हो एकूच विशय ना, लिकेज जी आसा पळय न्ही स्लॅबाची, ती लिकेज जाता आनी लिकेज जावन 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 वता. 1973 तेजे वॉल सगळ्यो तांकां डॅम्पनेस येवन ते सगळे तेजे फिनिशींग काम म्हाका न्ही होच प्रश्न कला अकादमींत म्हाका जाणवतालो. कला आनी तसोच गोवा युनिवर्सिटींत तशेंच की आर्किटेक्ट गुलदार तो एक व्हड फामाद तो खंय चित्रकार, ताका ताणें हांगा आर्किटेक्ट म्हणून कसो हाडटा खबर ना, पूण कला अकादमी सुद्दां अशा झोनान आसा की ते मोठ्या प्रमाणाचेर पावस अर्दी स्ट्रक्चर्स काबार जावन गेले. बरोबर. एक म्हळ्यार सँड ड्यून्स आसा थंय, एक्झॅक्टली. दुसरे म्हळ्यार कोरोजिव्ह फोर्सीस आसा, विंड लोड आसा. ह्या सगळ्यांचो अभ्यास करून त्या वेळाचेर गायडन्स सरकाराक करप हें तितलेंच म्हत्वाचें आशिल्लें. बरोबर. त्या वेळाचेर तें जालें ना. आतां तरी आसतना गव्हर्मेंट इज नॉट ब्लेमिंग टू एनीबडी. आनी इट वॉज हाय टायम स्ट्रक्चर चेंज करप, स्ट्रक्चरान थोडे बदल करून ते स्ट्रक्चर नवें करप. डेफिनेटली. प्रत्येक मनीस आज जगान जो जन्माक येता ताका दिसता आपूण त्याच घरान रावचो काय कितें. आमी आख्खी वास्तू मोडून आमी नवी बांदना, आसत तीच वास्तू आमी तेजें फक्त रिनोवेशन करता, ताका एक वेगळो लूक दिवपाचो प्रयत्न करता. हो आमचो आज तेतून भितर रिनोवेशना भितर आसा. इट इज नॉट मीन दॅट वी हॅव ऑलरेडी डेमॉलिश द बिल्डींग. आनी दुसरी गोश्ट कशी आसा, चार्ल्स कुरियाक सरकारान कितें पयशे दिले ना, तेजी सर्वीस ज्यो घेतिल्ल्यो आशिल्ल्यो त्या सर्वीस घेतल्यो. तेजी सर्वीस म्हळ्यार ताणें डिझायन केल्लें आशिल्लें, आर्किटेक्ट केल्लें आशिल्लें, ते सगळे तुमी परत मेळयले न्ही? ताणें पयलींचे ओरिजिनल ताचे सगळे डिझायन्स परत मेळयले? हय, ते ऑलरेडी आसात आमचे कडेन आनी ताका आमी पेमेंट केल्लो आसा न्ही. बरोबर. बरें. दुसरी गोश्ट, चार्ल्स कुरिया कडेन आमी एडवायस जर घेवपाक जर गेले जाल्यार चार्ल्स कुरिया आतां जिवंतूय ना.
सामकें हे रे बाबा कोण हे चार्ल्स कुरिया फाउंडेशनाचे लोक आमकां येवन परत परत त्रास करतात ते. एक्झॅक्टली. आणि दुसरी गोष्ट कशी आसली, ज्या वेळाचेर गोवा इंजिनियरींग कॉलेजीन आमचे स्ट्रक्चरल ऑडिट रिपोर्ट जेन्ना मागलो त्या वेळाचेर आमी सगळ्या स्टेक होल्डर्सांक आमी आपयलेले, इन्क्लुडींग द गव्हर्मेंट ऑफिशियल्स जे कोण कोण आसात, PWD, WRD, NIO, चार्ल्स कुरियाचे मेंबर आशिल्ले, त्या वेळाचेर ह्यो सगळ्यो काही गोष्टी जाल्ले आशिल्ले डिस्कशन. आनी तितून डिस्कशन करपाचें कांय गरज ना. तांचें म्हणणें कितें आसा की खंय तरी त्या वास्तूची तुमी जे आशिल्ले तशेंच म्युरल्स जे आसात, आशिल्ले तशेंच पेंटींग जे आसा, म्हाका एक सांगपा, ज्या वेळाचेर येदें व्हडलें रिनोवेशन आमी करता तेजी तोडफोड जाता, आशिल्ले तशें म्युरल्स आनी आमी ते पेंटींग रिटेन करपाक शकता ना न्ही. अरे ते समजून घेवपाची गरज आसा. म्हणजे हेंकां खंय तरी खर्जता एक कडेन आनी बुड्डिता आता एक सांगात, जेन्ना आता हे सगळे स्ट्रक्चर जाता, तुम्ही नामवंत आर्किटेक्चर, नामवंत आर्ट, जांकां कले विशीं जाण आसा तांकां डेफिनेटली वी आर गोइंग टू टेक इनटू द कॉन्फिडन्स. आनी ऑलरेडी काम जेंकां एवॉर्ड आज मेळिल्लो आसात, जे आमचे वेगळे वेगळे एशिया लेवलाचेर जेंकां आज एवॉर्ड मेळिल्ले आसात, तांकां सुद्दां आमी विचारान घेतले न्ही. अजून पर्यंत आमी रिनोवेशन किंवा फिनिशिंग टच आमी तांकां दिलेत ना. तर हे म्हणटा की ऑलरेडी तातूंत भितर अल्टरेशन केल्ले आसात. खंयच्यान हांकां बातमी आयली, फ्रॉम वेअर दीस न्यूज हॅज कम. एक्झॅक्टली. दिस इज द ब्लायंडली दे आर थ्रोईंग द स्टोन्स ऑन द कला अकादमी, अशें म्हाका तरी म्हणून कळ्ळें. हे सांगा म्हाका, कला अकादमीचें पळय जें हें सानिध्य आसा, ताजें पावित्र्य आसा, हें राखपाक तुमी आतां सांगलें कलाकारांक आनी आर्किटेक्चरांक तुमी घेतलेच तांकां. सो हो गव्हर्मेंट फुडें कितें करूं शकता ह्या क्षेत्रान भितर? म्हणजे कला अकादमीचें पयली गजाल आर्किटेक्चरली ताजें कांय पावित्र्य तें आसतलें, तुमी सांगलें तें आसतलें. तर कला अकादमीन कांय बऱ्यो आर्ट पिसीस आसच्यो, बरे पेंटिंग्स आसचे, बरे म्युरल्स, नवे सुद्धा म्युरल्स तयार करपाक. बरोबर. तुमकां जर तुमची अशी एक दृश्टी आसा जाल्यार करपाक हरकत ना. तातूंत सुद्दां आमी एक कलाकाराक परत एकदां स्कोप दिता न्ही. जे गोंयचे कलाकार आज वेगळे वेगळे जागतीक पातळीचेर पळयल्ले आसा. बरोबर. वाय वी शूड नॉट गिव ऑपॉर्च्युनिटी टू दीस पीपल, हो सुद्दां तातूंतलो एक कन्सेप्ट. इनफॅक्ट हांव तर असं म्हणन, आतां गायतोंडेचें चित्र 36 लाखांक काय कोट्यांक गेलां. ऑलमोस्ट 3 crores गायतोंडेचें चित्र गेलां. आनीक डिसोजा सारको येदो व्हडलो नामवंत कलाकार आसा, हांकां खंय तरी सांबाळून घेवन तांचे संदर्भांतले कितें तरी लायफ, तांचे बद्दल म्युरल, हे हांव अशें मानपी की एक स्ट्रक्चर 50 वर्सां तयार केलें पयलीं, तें तशा तशें सांबाळून दवरचें. पण तातूंत सतत जर बदल जाले, तातूंत सतत जर नवें कितें आयलें, नवें आर्ट आयलें, कारण आज चित्रकलेन किंवा स्थापत्य कलेन इतले बदल फाटल्या 50 वर्सांत जाल्यात, हे खंय तरी एका खंयचे तरी बऱ्या वास्तून गोंयांत ते सांबाळून घेवपाची गरज आसा. बरोबर. आनी दुसरी गोश्ट कशें आसा, हें पेंटींग जें आसा, चित्रकला जी आसा, ही चित्रकला मनशा कडेन उलयता. बरोबर. इट गिव्स अ सिग्नल, इट गिव्स अ मेसेज, ब्युटिफूल. इट गिव्स अ इट रिस्पेक्ट्स द ह्युमॅनिटी. तातूंतल्यान खुबश्यो काही गोष्टी आसात, ह्यो सगळ्यो काही गोष्टी करण्यात तितल्याच म्हत्वाचें आसा. आनी म्हणूनच हांव सगळ्यांक सांगपाक सोदतां की कला अकादमी जी आसा ती गोंयच्या लोकांच्या बरोबर ही इंटरनॅशनल लेवलाचेर ताजी आज आयडेंटिटी आसा. आनी ती आयडेंटिटी रिटेन आनी ताजी मेंटेन करपा खातीर कला अकादमी स्वतंत्र आसा आपले मत विचार प्रगट करपा खातीर. किंवा कला अकादमीचे निर्णय घेतिल्लो आसा नॉट ओन्ली बाय गोविंद गौडेन घेवन एज अ मंत्री म्हणून किंवा अध्यक्ष म्हणून घेवना. ताका बोर्ड ऑफ डिरेक्टर्स आसात, तातूंत भितर फायन आर्टिस्ट आसा, तातूंत भितर नाट्य कलाकार आसा, तितून भितर तियात्रिस्ट आसा, तातूंत भितर लेखक आसा, लिटरेचर वाले आसा, तितून भितर प्रेस मिडिया आसा. हे सगळे लोकांक घेवन काही गोष्टी हे निर्णय जाल्लो आसा न्ही. गोविंद बाब, तुम्ही स्वता एक नाट्य कलाकार. बरोबर. नाट्यकले विशीं तुमची रुची आसा, एक तळमळ तुमच्या मनान आसा. नाटका खातीर कला अकादमी कितें अशें वेगळें घडोवंक शकतलें? एक्चुली कला अकादमीचो मुख्य उद्देश जो आशिल्लो तो नाटकांक बरे तरेचे नाट्य कलाकार घडयचे, व्यासपीठ घडयचे. परत कालांतरांत विविध जे डिसिप्लिन्स जे आसात तातूंतल्यान त्यो मुखार आयल्यो. स्कूल ऑफ ड्रामा सारकेलो विशय आयलो. आनी म्हाका जर नाटकां भितर जर कितें रुची जर आसा हें जर तुमकां जर सांगपाक जर कळ्ळें जाल्यार म्हाका दिसता ज्या वेळाचेर हांव कला अकादमीचो अध्यक्ष जालो, ज्या वेळाचेर हांव आर्ट एंड कल्चर मिनिस्टर जालो, नंतर पयली जर गोश्ट कितें जर हांवें जर केली जाल्यार वी हॅव एस्टाब्लिश्ड द थिएटर आर्ट कॉलेज. व्हेरी नायस.
जेका डिग्री घेवपा खातीर भायर वचचें पडटालें. बरोबर. गोंया कडेन कलेची आमी एक खाण म्हणटात. जर खाणीक जर एक कलाकार जर घडटलो, ताका जर आमी जर इन्स्टिट्यूशन जर ना जाल्यार ही खरी म्हळ्यार आमची शोकांतिका. आनी पयली ती आज आमी करून घेतली आसा. आनी फर्स्ट बॅच म्हाका दिसता ह्या वर्सा ती पास आउट जाता. आमी हांगाच थांबले ना. गोवा युनिवर्सिटी हॅज ऑलरेडी ग्रँटेड अस परमिशन फॉर द मास्टर इन डुईंग मास्टर इन द थिएटर आर्ट कॉलेज. आनी ह्यो सगळ्यो काही गोष्टी आसा. तेकाच जोडून आमी म्हणटात की कला अकादमीच्या माध्यमांतल्यान आमी जें नांव दिल्लें आसा, दिनानाथ मंगेशकर सभागृह, विविध लता मंगेशकर सारकेले, आशा भोसले सारकेले गोंयचे कलाकार आज आंतरराष्ट्रीय कीर्तीचेर पाविल्ले आसात. अशे कलाकार परत जावप हें तितलेंच म्हत्वाचें आसा. अशे कलाकार घडपाना, पूण त्या तोडीचें तांचे कितें तरी सबक घेवन मुखार वचपाक जाय. म्हणूनच कला अकादमीच्या अंतर्गत गुरुकुल पद्दत ही सुद्दां आमी हाडपाचें ठरलें आसात. आमी ठरयलें ना असो अशें न्ही. म्हाका दिसता 2 भुरगे कला अकादमीच्यान आमी गंगूबाई हंगल ही जी अकादमी जी आसा तातूंत आमी ऑलरेडी 2 भुरगे वास्कोचे ऑलरेडी आमी ताजो तांकां स्वता सगळो खर्च करून तांकां आमी त्या अकादमीक घातिल्लो आसा. जे म्युझीक क्षेत्रांत सुद्दां अशे तरेचे म्हालगडे कला अकादमीच्या माध्यमांतल्यान तयार जावचे, त्या दृश्टिकोनांतल्यान आमचो प्रयत्न आसा. ज्या वेळाचेर आमी कला अकादमीचो आमी ताबो घेतलो त्या वेळाचेर बारीक बारीक गोश्टी लोकांक कितें जाय, कलाकारांक कितें जाय तें दिवपा खातीर सरकार आसा न्ही, आनी तेच आमी नॉर्मली दिता. बरोबर. गोविंद बाब, म्हजो एक प्रश्न असो आसा की तुमचे कडेन कला अकादमी आसा, तुमचे कडेन आर्ट एंड कल्चर आसा. गोंयान भितर कला अकादमीची जर कार्य पळयलें न्ही, भजनी कलाकार किंवा अशे तरेच्या कलेक प्रोत्साहन दितात आनी दिवपाक जाय. पूण कंटेम्पररी आर्ट म्हणजे समकालीन चित्रकला ही जी पळय आसा ताका कांयच तसो प्रोत्साहन गोंयान मेळना. आमचे कडेन FN डिसोजा सारके येदे व्हडलो आंतरराष्ट्रीय कीर्तीचो गायतोंडेजाचे आतां हांवें उल्लेख केलो. हांचे कितें तरी एक जिवंत स्मारक आसचें आनी कलेक त्या प्रोत्साहन दिवपा खातीर कला अकादमीन कितें तरी करचें अशें कला अकादमी हॅज ऑलरेडी प्रपोज्ड एक आंतरराष्ट्रीय कीर्तीचे एक एक्झिबिशन सेंटर. अरे वा. ते आमी ऑलरेडी प्रपोज केल्लें आसा. हांव तोच म्हजो फुडलो प्रश्न. म्हजो ऑलरेडी प्रपोज केल्लें आसा, जेणे करून हे जे आमचे आर्टिस्ट जे आसात, आमी सदां स्पेस इज व्हेरी इम्पॉर्टंट कळ्ळें न्ही. आनी त्या संदर्भांत आमचे पार्किंग जी एरिया, म्हजो माय कॉन्सेप्ट इज दॅट पार्किंग जो एरिया जे आसात थंय बरें इंटरनॅशनल स्टँडर्ड लेवलाची आमकां एक आर्ट गॅलरी घालची. तुमकां सांगता हांव, कितलेशा वेस्टर्न कंट्रीजांनी न्ही सी आर्ट फेस्टिवल म्हणून जाता. बरोबर. आनी तातूंत भितर करोडो रुपयाची उलाढाल जाता. डेफिनेट. हालींच केरळा बिनाले म्हणून केलें, थंय बी ताका एक आंतरराष्ट्रीय स्वरूप मेळ्ळें. बरोबर. आंतरराष्ट्रीय स्वरुपाचे क्युरेटर थंय येतात एक्टिविटी आनी परत करोडो रुपयाची एक्टिविटी. आमी आर्ट म्हणटा तेन्ना कितें पळयतात न्ही, सरकारानच फक्त पयशे करचे, सरकारानच फक्त पायाभूत सुविधा निर्माण करच्यो. बरोबर. पूण सरकाराक पयशे करपाचो अधिकार ना. म्हणून जर आमचे कडेन जर पायाभूत सुविधा निर्माण आमी केल्यो, कितलो करोडांनी रुपये येवंक शकता आनी ट्युरिस्ट हे सगळे बरे उच्च दर्जाचे ट्युरिस्ट गोंयांत येवंक शकतात न्ही. डेफिनेटली. आनी दॅट इंटेन्शनान आज आमी मुखार वता. कारण म्हाका याद आसा की गोवा गव्हर्मेंट हॅज सायन वन एग्रीमेंट MOU विथ द अमेरिकन हवाई ऑफ वन ऑफ द अमेरिका स्टेट. हो. आणि त्या दृष्टिकोनात त्यांच्यानी जी एक आर्ट गॅलरी जी आज एस्टाब्लिश केल्या पळय न्ही, आणि इट इज अ गिव अँड टेक रिलेशन. आमचे कल्चर जे आसा ते अमेरिकेन प्रेझेंट जातले. अमेरिकेच्या हवाईचं स्टेट जे आसात इट इज जस्ट लायक अ गोवा. हे ऑलरेडी MOU आमी सायन केल्लो आसा. माय गोवन आर्टिस्ट वील शोकेस देअर टॅलंट एट द इंटरनॅशनल लेवल. वी आर ऑल्सो गोइंग टू गेट द ऑपॉर्च्युनिटी टू शोकेस त्यांचो जो एक्सपर्टिझम जो आसा तो गोंयान हांगसर हे जावपाक शकता. हे आमचे विजन आज आसा. आणि विजन जर करतले जाल्यार ती कला अकादमी जाग्यार आसप हें तितलेंच म्हत्वाचें आसा. आणि त्या दृष्टिकोनांतल्यान पावलां मारिल्लें. आर्ट तुमचें हाजें म्हाका कल्पना सामकी आवडली. अशे तरेचे एक कला अकादमीच्या सान्निध्यान अशे तरेचे एक परमनंट उच्च दर्जाची आर्ट गॅलरी आसप गोंयान इतले बरे सद्या तरुण आर्टा संदर्भान तयार जाल्यात. आमचे कडेन आर्ट कॉलेज आहा. बरोबर. आनी भायल्यान जर येवन एक इंटरेक्शन फकत एक्झिबिशन न्ही, जागतीक कीर्तीचे आमकां एक संवय जाला केलें तें आमच्या गोंयकारां खातीर करा म्हणून. पूण व्यासपीठ शूड बी हो संकल्प हांव खोडून काडपाक सोदतां की हांव सातत्यान म्हणटा ज्या त्या वेळाचेर हांव गुरुकुल पद्दत जी सुरू करपाची आसा पळय न्ही, इट इज नॉट ओन्ली फॉर द गोवन. इवन म्हजे दुसरे वेगळे वेगळे डिपार्टमेंट जे आसात. फॉर एक्झाम्पल हांव आय जस्ट टच टू द स्पोर्ट्स आमी जेन्ना कॉम्पिटिशन आमी केन्ना करपाक शकतले जेन्ना अदर राज्यांचे जेन्ना भुरगे हांगसर येतले तेन्ना आमचे भुरगे तांचे भितर मिक्सअप जातले, तेंचे भितर आशिल्लें पोटेन्शियल. फॉर आय एम जस्ट गिविंग वन एक्झाम्पल. तुमकां हांव एकच आमी एक ल्हानसो ब्रेक घेवया
एक बरो प्रश्न आमी चर्चा करीत आसात की आंतरराष्ट्रीय दर्जाचे व्यासपीठ गोंयांत जावपा जाय आनी मंत्री ताजे कडेन सहमत म्हणजे इनफॅक्ट हांव तांकां आर्ट गॅलरी विशीं प्रश्न विचारपाचे आशिल्ले ताजे पयलीं ताणें म्हाका जाप दिलें. सो हो एक म्हत्वाचो विशय आमी चर्चेक घेवपाचो आसात. पूण ताजे पयलीं घेतात आमी एक ल्हानसो ब्रेक. तुमी खंयच वचूं नाकात, पळयत रावात गोमंतक टीव्ही. नमस्कार. सडेतोड नायक कार्यावळींत तुमकां परतून येवकार दिता. आज आमी उलयतात गोंयचे क्रीडा आनी संस्कृती मंत्री गोविंदबाब गावडे, जे स्वता एक कलाकार आसात आनी कला अकादमी धरून ते आर्ट एंड कल्चर हांचे बद्दल तांची कांय आक्रमक आनी क्रिएटीव अशीं मतां आसात. आमी उलयताले आर्ट गॅलरी संदर्भात. ताजे नंतर तुमी एक उदाहरण दिल्लें म्हाका स्पोर्ट्साच्या संदर्भातलें. कशें आसा, जेन्ना स्पोर्ट्स जर टॅलंट जर आमी टॅप अप जर करतले जाल्यार म्हाका दिसता बाकीच्या राज्यांत सुद्दां भुरग्यांक मिक्सअप आमच्या गोंयकारां भुरग्यां भितर करप हें तितलेंच म्हत्वाचें आसा. जितल्यो भारतांत अकाडेमीज आसा, जितल्यो इंटरनॅशनल लेवलाचेर ज्यो अकाडेमीज आसात, ज्यो रेजिडेन्शियल अकाडेमी आमी म्हणटात, त्या इंटरनॅशनल लेवलाचेर सुद्दां प्रत्येक देशाचें आदान प्रदान आसता. तातूंतल्यानूच तें पोटेन्शियल जें आसा प्रत्येक कॉम्पिटिशन हें तयार करपाक जाय. त्या खातीरूच त्याचे थोडेशे गुण जे आसात ते हांवें शिकपाचे, म्हजे थोडेशे गुण जे आसात ते दुसऱ्यान शिकपाक जाय आनी तातूंतल्यान एक कल्चरल बॉन्ड तयार जाता. आनी म्हणूनच म्हाका तेंच करपाक जाय. आनी ह्योच सगळ्यो काही गोश्टी जर आमी जर इन्वॉल्वमेंट जर करून जर घेतलें जाल्यार वी आर गोइंग टू गेट अ व्हेरी गुड फिनिश्ड प्रोडक्ट अशें हांव म्हणटा. तूं म्हणटा बरोबर. आमी जर विचार केलो न्ही, गोंयचे कितलेशे कलाकार, कितलेशे खेळगडे राष्ट्रीय आनी आंतरराष्ट्रीय पातळीचेर आनी तांकां जर गोंयांत जर लागीं जर ओडले धांवून येतले. डेफिनेटली. हांव उदाहरण सांगता, शृंगी बांदेकर सारकेले एक आमचे चली, शी हॅज गॉट द 4 गोल्ड मेडल्स एट द जैन युनिव्हर्सिटी. ते आज थंय प्रॅक्टीस करून त्यांनी गोल्ड मारता. सामकें बिकॉज ऑफ इन्फ्रास्ट्रक्चर. आज तांचे भितर तें मिक्सअप जालें म्हणून ताका तो एक करेज मेळ्ळी न्ही, धाडस मेळ्ळें न्ही. सो दीस इज द सेम थिंग. भायले आमी आतां सुरश्री केसरबाई केरकर सारकेलें संमेलन आमी घडोवन हाडटात, किशोरीताई आमोणकर सारकेलें संमेलन आमी घडोवन हाडटात. कित्याक घडोवन हाडटा? वाय वी आर गिवींग ऑपॉर्च्युनिटी टू द आर्टिस्ट फ्रॉम ऑल ओवर द ग्लोब किंवा ऑल ओवर द इंडिया. कारण त्यांचे कडल्यान थोडे काही गोश्टी शिकचे, घेवचे, तांचेर अभ्यास करचो आनी आपूण स्वता घडचो, हेच तातूंतल्यान एक उद्देश आसा. सामकें. म्हणून ह्यो सगळ्यो कार्यावळी म्हाका ह्याच विशयाचेर उलोवपाक जाय आशिल्लें. कलाकारांची एक खंत आसा किंवा एक कागाळ आसा. सुरश्रीबाई केरकर संमेलन जे पयलीं सामकें ज्या दिमाखान जातालें तें जायना. सो ते म्हणटाले की सामकें जागतीक किर्तीचे भारतीय वादक किंवा गायक कलाकार गोंयांत येताले आनी एक व्हडलो त्या संमेलनान गावप किंवा वादन करप ही एक अत्यंत प्रतिश्ठेची गजाल मानताले. पूण हालीं वर्सां मातशें तें फेड जाल्लें अशें तरेचें. नॉर्मली म्हाका किंवा एखादी घडयेक ती फेज येता आसता. म्हाका दिसना की तें फीड जालां अशें म्हणून. पण एकूच गोश्ट, जे आर्टिस्ट सुद्दां जे आमी जे सिलेक्ट जे करतात कलाकार, तातूंत चेअरमॅनाचो इन्वॉल्वमेंट कांय नासना. जे संगीत मळाचेर जे तज्ञ जे आसात तेच तांकां सिलेक्ट करतात आनी आमी परत परत एकाच मनशाक आमी ऑपॉर्च्युनिटी दिनात. बरेंच कशें आसा न्ही, भारताच्या नजरेक जर आमी मारली जाल्यार अशे थोडेशे नामवंत अशे कलाकार जे आसात, जे कलाकारांक आमी आफून हाडून तेंचे कडल्यान आमी गायन सादर करून घेतात, तेंची आमी जुगलबंदी आमी करतात, वेगवेगळे इन्स्ट्रुमेंट वाजोवणारे कलाकार आसात. पूण परत परत जर आमी ते नावाजलेले असं म्हणून जर हाडले जाल्यार दुसऱ्याक ऑपॉर्च्युनिटी मेळपाना न्ही. म्हणून काही गोश्टी आमकां थोडेशे हे सगळे काही गोश्टी करचे पडटात. पण डेफिनेटली म्हाका दिसता आमी बरेचशे आर्टिस्टां काडून गोंयाक आमी तांकां गावपाक लायिल्ले आसात आनी आमचे गोंयकारान तांचो गायनाचो आस्वाद घेतला. आनी एक दुसरो प्रश्न आसा तो फेस्टिवल ऑफ आयडियाज. ही एका तेंपार सामकी गाजपी एक व्याख्यानमाला आसताली. तातूंत भितर दलाई लामा धरून ते रामचंद्र गुहा धरून टॉप जे कोण जागतीक, म्हणजे आमी दक्षिण आफ्रिकेंतल्यान लोक हाडल्यात, आमी अमेरिकेंतल्यान अशे तरेचे वक्ते गोंयांत येवन गेल्यात. पूण परत आमी एक पळयतात फाटले एक 7-8 वर्सान किंवा 10 वर्सान परत ताजी लया वचपाक लागली काय कितें?
ना एक्चुली लय वचपाक लागून अशें हांव कारण म्हाका दिसता एक फाटल्या 2 वर्सां आमचो DD कोसंबी फेस्टिवल जावना. ह्या वर्साचे आमी ऑलरेडी ते आर्टिस्ट जे आसात ते आमी सिलेक्ट केल्ले आसात. तातूंचे म्हाका दिसता एक पाकिस्तानाचो सुद्दां आसा, एक म्हाका दिसता ऑलरेडी हू इज डुईंग सावथ आफ्रिकेचो आसा. बट एक गोश्ट हांव लक्षांत घेता, बरेचशे फावटी इवन पत्रकारांनी म्हणू नाका, मिडियान म्हणू नाका, किंवा ज्या वेळाचेर आमी एक 4 चलयो किंवा 4 वुमन्स आमी एक फेस्टिवल आमी डेडिकेटली काही गोष्टी अनाउन्स केल्लो आशिल्लो. बऱ्याचशा जाणांनी आमकां पयलूच तो फेस्टिवल जावचे पयलीं आमचेर टिका केली. बट ज्या वेळाचेर फेस्टिवल जालो जेन्ना एवरीबडी हॅज एप्रिशिएटेड. प्रॉब्लेम इज वॉट ओन्ली ऑफ एज. 21 वर्सांच्या भुरग्याक आमी एक दीस DD फेस्टिवलाक आमी हाडलें, पूण ज्या तरेन जे तांणी टॉक दिलो, ज्या तरेन तांणी तो मोठेगेली स्टोरी जेन्ना सांगली, इट इज व्हेरी व्हेरी म्हणजे तुका हांव सांगता की त्या तोडीचे तांणी संभाशण केल्लें आसा. अशे सगळे काही गोश्टी आमी करतात. दुसरी गोश्ट कशें आसा न्ही, आमी जे काही गोश्टी आर्टिस्ट किंवा जे स्पिकर जे आमी आपयतात ते सुद्दां तांकां कमिटी आसा आणि त्या कमिटी घेवनूच काही गोष्टी आमी म्हाका दिसता इन वन ऑफ द तुमी सुद्दां ताका एक कमिटी आसा, तांकां कमिटी कन्सिडर करूनच काही गोष्टी आमी त्यो मुखार व्हरतात अशें म्हाका तर दिसता. पूण डेफिनेटली हो जो आमचो हाका राजकीय काही असं रंग ना न्ही. कशें आहा की सरकार बदलले की अमूक जाय अमूक नाका अशे तरेचे राजकीय पक्षाचे. जो हांव एकूच गोश्ट सांगता, जो पर्यंत गोविंद गवळी कला अकादमी किंवा आर्ट अँड कल्चर डिपार्टमेंटाचो ताबो ताजे कडेन आसा, तो पर्यंत राजकारण म्हणटा तें केन्नाच येवपाना. कारण आज पर्यंत खंयचे एका पॉलिटिकल पार्टीन दाखोवन दिवचें की गोविंद गवळीन ह्या कलेच्या मळाचेर राजकारण केल्लें आसात. आमकां डावलून आज फक्त ज्या पक्षान तो आसा त्या पक्षाकूच प्राधान्य दिलें आसा अशें केन्नाच जावना. मुखारूच कलेच्या क्षेत्रांत तरी तें जावपाना. हें तुमकां हांव सगळ्याक विवर्साक आज उतर दिता. म्हाका गोविंद बाबा एक प्रश्न पडटा. आमचे कडेन एंटरटेनमेंट सोसायटी ऑफ गोवा आसा, जो आंतरराष्ट्रीय चित्रपट महोत्सव करता. ती एक वेगळीच अशी एक संस्था जाल्या जी आर्ट, कला, सिनेमा हाजे बद्दल विचार करता. खरें म्हळ्यार ती आर्ट अँड कल्चर कला अकादमी हांणी एक जॉयंटली एकठांय येवन अशे तरेचो कलेचो विचार कित्याक करचो न्ही, कलेचें धोरण कित्याक आखचें न्ही. आमचे कडेन आमकां बाबा फिल्म फेस्टिवल करतात न्ही, आमकां हें जाय. आतां सेरेंडिपिटी आर्ट फेस्टिवल म्हणून इतलो आंतरराष्ट्रीय दर्जाचो फेस्टिवल जाता, सामकें ताका कलाकार वेगळेच आनी वेगळेच ताची वियोरय. हांवें ताची फाटलीं 2-3 वर्सां नाटकां पळयलीं जाल्यार पळोवपी तातूंत भितर एक 2 जाण गोंयकार दिसले म्हाका, बाकी सगळे भायले. आनी ते करता ऑर्गनायज, तांकां वेन्यू, तांचो पार्टनर आसा ESG. सो हे सगळें एक विचारान एका धोरणान कित्याक जावचें न्ही. ना एक्चुली ज्या वेळाचेर आदरणीय मनोहरभाई पर्रीकर ज्या वेळाचेर आशिल्लो त्या वेळाचेर ह्या संदर्भान हांवें डिस्कशन केल्लें आशिल्लें. कारण ESG सारकेले एंटरटेनमेंट सोसायटी जी आसा ती खंय तरी आर्ट अँड कल्चर जी कला अकादमी ह्या सगळ्यांच्या भितर ताचो आस्पाव जावपाक जाय. कारण कितें आसा, ESG फक्त चित्रपट महोत्सवाचे पुरती न उरता आसतना ती नाच ताजी घटना जर पळयत तातूंत भितर फॅशन धरून ते नाटक धरून ते वेगवेगळे तातूंत भितर ताजी घटना म्हणटा की परफॉर्मिंग आर्ट्सा संदर्भांतले सगळे हातूंत भितर तांकां बरोबर ते काही गोष्टी कळणे. म्हाकाय ताजे विशीं तुवें जशें खंत उक्तायली तशी म्हाकाय. आनी तातूंत भितर कितें, तातूंत भितर फक्त पयशे मोडप हो कन्सेप्ट नाच. ती स्वतंत्र संस्था केल्ली आशिल्ली. इतल्या खातीर कान हांगा जो पळय आंतरराष्ट्रीय दर्जाचो चित्रपट महोत्सव जाता तशे तरेचो कान करपाक स्वतंत्र तांकां आसचें आनी मेकळीक तांकां मेळची. बरोबर. दुर्दैवान जाता की ती एक सरकारी संस्था जावन पडली आनी तिका वर्सभर तिणें एक्टिविटी करप म्हणून आनी ती करता कितें की फिल्म फेस्टिवल करतना उगी बसता. बाकी वेळ फॅशन शो, आज फॅशन शोन इतलो पयसो आसा, आर्ट एक्झिबिशन तातूंत भितर इतलो पयसो. सो ताणें आंतरराष्ट्रीय दर्जाचे अशे तरेचे उपक्रम कित्याक चलोवचे. तातूंत भितर बदल घडोवन हाडपाक जाय ह्यावूय मता कडेन हांव सहमत आसा, त्या बद्दल दुमत ना. कारण जर आमकां जर नवें एम्प्लॉयमेंटाच्या बरोबर नवी जर कला जर आमी जर विकसीत जर करतले जाल्यार ह्यो सगळ्यो काही गोश्टी करणें तितलेंच जावप म्हत्वाचें. आनी तुमकां अशें दिसना की ह्या सगळ्या अशा संस्थाचेर त्या त्या क्षेत्रांतले एक्सपर्ट येवचे म्हणून? डेफिनेटली येवपाक. तातूंत राजकारणी कित्याक जाय? बरोबर आसा. म्हाकाय हांवूय त्याच मताचो आसा की त्या क्षेत्रांतलो एक्सपर्ट म्हाका दिसता ज्या वेळाचेर हांव एक उदाहरण सुद्दां म्हणजे एक अपवाद आसा की ज्या वेळाचेर तालक सारकेलो मनीस ज्या वेळाचेर ESGचेर जेन्ना अपॉयंटमेंट केलो तेन्ना फ्रॉम वीच पार्टी ही बिलोंग्स टू? तो खंयच्याच नाशिल्लो ना आशिल्लो तेजें ऑफिशियलेशन, पण तरी आसतना तो त्या क्षेत्रांत आसा म्हूण ताका उपाध्यक्ष पद दिलें. इनफॅक्ट म्हणजे आमचे कार्यकिर्दीन किंवा सरकार जेन्ना ह्या फाटले 5 वर्सां आनी आतां जेन्ना
ती गोष्ट आमी राजकारणांत आमी हाडले ना. बरोबर हें सिद्ध जाल्लें आसा. बरोबर. सो तुमकां अशें दिसता स्वता की कलेच्याच न्ही जर स्पोर्ट्स किंवा बाकीचे पळय जे फिल्ड्स आहात थंय त्या त्या क्षेत्रांतले डेफिनेटली हय जर आमी तातूंतल्यान जर आमी जर चड जर आमी जर एक्सेल जर जातले न्ही बरोबर. जाल्यार ते लोक त्या त्या पदाचेर आसप हें तितलेंच म्हत्वाचें आसा अशें म्हजें प्रामाणीक मत आसा. गोविंद बाबा आनी एक सदांच हांवूय जेन्ना चित्रकार किंवा जे कलेंतले लोक आहात तांचे कडेन उलयता तेन्ना एक सदांच कन्सेप्ट येता. आमी जेन्ना दिल्ली वतात किंवा आग्रा वतात तेन्ना ताजमहाल घेवन येतात. तशें गोंयांतल्यान वता आसतना काजू घेवन किंवा फेणीची बॉटल घेवन अशें कित्याक एक आर्टवर्क आमी तयार करचो न्ही जो आतां हजारांनी टुरिस्ट येता आनी फॉरेनर येतात. देशी टुरिस्ट जर कितले म्हाका दिसता गोंयची जर लोकसंख्या 15-16 लाख आसत ताजे परस दुप्पेटीन लोक पर्यटक येतात. ते हांकां कितें तरी व्हरपाचें आसता. एज ए आर्ट मिनिस्टर अशे तरेचे गोंयचो एक कित्याक आर्ट पीस म्हाका दिसता ऑलरेडी हांवें आर्ट पीस ह्या संदर्भान आमी तयार केल्लो आसा. ज्या वेळाचेर फाटले आमचे जेन्ना स्टेट एवॉर्ड्स आशिल्ले किंवा बाकीचे आमचे वेस्ट झोन कल्चरल सेंटराचे एक आमी आर्ट वर्क तयार केल्लो आसात वीच इज कॉस्टिंग लिटल बीट हायर सायड. तातूंत भितर आमी स्मारक जो आसा आमचो पणजेचो जो त्याच बरोबर आमचे वाद्य जे आसा घुमट जे आसा जे समयी जे आसा अशे तरेचे आर्ट वर्क आमी ऑलरेडी केल्ले आसात. आनी म्हाका दिसता तो जो आर्ट वर्क जे आहा ते बरेच फाटले 2 वर्सांक हांवें ऑलरेडी हाडिल्ले आसात. आनी तशेंच जर आमी जर करपाक जर जाय गव्हर्मेंट खंयचे जर कार्यक्रम जर जातले जाल्यार तें आर्ट वर्क दिवप हें तितलेंच म्हत्वाचें आसा जेणे करून आमची गोंयची एक आयडेंटिटी म्हळ्यार तातूंत भितर एक चर्च आयली तातूंत भितर एक देवळाचो एक दिपस्तंभ आयलो अशें तरेचें आर्ट वर्क ऑलरेडी आमी केल्लें आसा. आनी बरो तरेचो एक आनी हें फकत सरकाराचें काम न्ही हातूंत भितर खाजगी संस्थांनी बरोबर, फुडाकार घेवन बरोबर. पणजेची चर्च लोक हजारांनी वचून ते फोटो काडटात. बरोबर. ताजे जर ल्हानशें ऑलरेडी केल्लें आसा ऑलरेडी केलें फाटले 2 वर्सां जालीं. फक्त तें कितलें लायम लायटां आयलां तें म्हाकाय खबर ना. इवन म्हाका सुद्दां तें खूब आवडलें आनी म्हणूनच आमच्या एक संस्था आसा हांव संस्थेचें नांव घेता उटा सारकेली एक संस्था आसा आमी कारण तें डिझायनूच हांवें केल्लें आनी तें उटा सारकेल्या संस्थेन सुद्दां आमी तसोच तरेचे कॉन्सेप्ट हाडून कारण आमची जी प्रदेश जो आसा तो प्रदेश हे सगळे शेतां बाटां झरे घुमट हे डोब जागर बिगर हे सगळ्या गोश्टी कडेन तें आसा. तशे तरेचें आर्ट वर्क आमी म्हाका गोविंद बाब तुमचे कडेन उलोवन बरें दिसलें कारण कलेच्या क्षेत्रांत इतलो आत्मीयतेन आनी सामकें लोकतुबायेन आनी प्रेमान उलोवपी खूब थोडे लोक आसतात. एक बरी गजाल की तुमचे सारको मनीस जो स्वता कलाकार तुमकां आर्ट एंड कल्चर मेळटा. आर्ट एंड कल्चर हाजे पयलीं मुख्यमंत्री स्वता कडेन दवरताले कारण कलाकारा कडेन सानिध्य आसप हें एक बरें काम आनी पूण एका बऱ्या मनशाक तें मेळटा हें सामकी बरी गजाल. आनी आमी चर्चा केल्या ती कला अकादमी धरून तें गोंयचो एक वेगळो कला प्रकार एक आर्ट वस्तू कित्याक तयार जावची न्ही ह्या संदर्भात. आनी हांव प्रश्न विचारचे पयलीं मंत्र्या कडेन जाप तयार आसताली. सो हाजे बाबतींत म्हणजे कलेच्या बाबतींत तांची आशिल्ली आत्मीयता आनी तांचो भितरल्यान आशिल्लो प्रेम आमकां दिसतालो. गोविंद बाब तुमी आमचे स्टुडियोन आयले आनी बरी एक मुलाखत आमकां दिली हाजे बद्दल हांव तुमकां व्यक्तिशा तुमचे आभार मानता. त्याच भशेन गोमंतक टीव्हीचे वतीनय तुमचे आभार मानता. थँक्यू. तुमी पळयत रावात गोमंतक टीव्ही.